नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनांत तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजे वेळ सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। येरादारी आडमेळी थारपी रस्त्या कुशीक गाडे उड्यात काडून कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे गाडेकारांक आवाहन। न्हयबाग परसकड्या बेकायदेशीर रेव जप्त मामलेदार आनी पुलिसांन केली कारवाय। राती 11 मेरेन संगीत वाजोवपाक दियात परवानगी, केशेच्या हॉटेल वेवसायिकांची मागणी। अरबी दर्यांत निर्माण जाल्या उण्या दाबाचो पट्टो, 14 आनी 15 तारखेक पडूये पावसाचो शिवर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। कुर्टी खांडेपार रस्त्या कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे बेगोबेग काडचे अशी शिटकावणी सरपंच नावे तहसीलदार हांणी दिल्या। या गाड्यांक लागून रस्त्यार ट्रॅफिक जाता आनी येरादारी खातीर त्रास जाता, तशेंच अपघातांचे प्रमाण लेगीत वाडपाक लागलां अशें सरपंच आनी पंचांचें म्हणणें। थळाव्यांनी कागाळी करून लेगीत आयज मेरेन हो प्रस्न सुटावो जालो ना, जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या कुर्टीकारांनी केल्या। पेडणे मामलेदारान बेकायदेशीर रेव काडपा संबंधीत नायबाग पेडण्या हांगा धाड घातली। तेरेखोल न्हंयच्या देगेर सापडिल्ल्यो 4 बोटी जप्त केल्या, तशेंच ह्यो बोटी तेरेखोल दर्या देगे वयल्या पुलिसांक दिल्यो, तशेंच न्हंयच्या देगेर आशिल्ली 30 क्युबिक मीटर रेव जप्त केल्या। गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात पर्यटन गोंयच्या दौऱ्यार येतात। राती 10 उपरांत हॉटेलां, रेस्टॉरंट आनी म्युझिक बंद केले जाल्यार हॉटेल धन्यांक व्हड लुकसाण जातलें। देखून गोंयच्या पारंपारीक लग्न आनी क्रिसमस कार्यावळी वेळार रातच्या 11 वरां मेरेन संगीता लावपाक दिवची अशी मागणी केशीचो हॉटेल वेवसायीक डिक्सन वाज हांणी केल्या। उच्च न्यायालयान रातच्या वेळार लावड म्युझिक लावपाक बंदी घातल्या। हाची म्हायती दिवपा खातीर मंगळारा दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांनी एअर डान्स फ्लोरचे धनी आनी हॉटेल वाल्यांची बसका घेतली। आयज मीटिंग आसली हॉटेल ओनर्स आनी जे वेन्यू ओनर्स, डिप्युटी कलेक्टर रिगार्डिंग द हायकोर्ट ऑर्डर ताणें मीटिंग मागली। And the meeting is regarding to aware everybody about the Sound Act and ते 10 पर्यंत. What I said to them is, see, High Court is fine, the order is there, but that has to be amended. आमचे गोंय is different. Today tourism is the only source. आयज तर तुम्ही म्युझिक तर 10 बंद करतले, तूं म्हाका सांग हॉटेल चलपा नाय, रेस्टॉरंट चलपा नाय, केटरिंग चलपा नाय, बँड आहाय ते बँडातूय चलपा नाय, MC चलपा नाय तुगेले। It will be a very big serious concern for tourism. So आमी कितें करपा जाय? What I am appealing to all the 40 MLAs to do the amend act. The MLAs is the key. Only High Court will not listen because there is a law there. But आमचे तरी MLA 40 तरी सरकारान तरी हे आमचे गोंयचे लोकांचे पोटा पासत तरी कितें केलें जाल्यार ताका सोल्युशन आहा। ते हिंगा तिका उलोवन जावपा ना। The all concerned people, because it is self-employment. बँड आहाय ते आपणागे पोट भरताय, MC पोट भरताय, केटरिंग वाल भरताय, तेंचे सकल कितले लोक आसता, भाजीवाला आहा, तांतयाकार आहा, चिकन वाला आहा, मटनकार आहा, डेकोरेटर वाला आहा। सो दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो गव्हर्नमेंटान तेजेर सारकी लक्ष दिवपा जाय, सिरियस, नॉट वेस्ट टाइम, अँड फायल एन अमेंडमेंट। आनी आमचे 40 MLA आहाय न्हू, तेंच्यांनी करूं जाता, बाबा तुम्ही एटलीस्ट 11 o'clock तरी दियाय, आमची काजरां आहाय। सो काजार म्हणटी आमगेले ट्रेडिशनल। आता तूं म्हणटाय एम्प्लिफाय सगळे तुम्ही परमिशन घेवपा जाय। आता आमच्या क्रिसमसा प्रोग्राम आहाय, आमचो तियात्र आहाय, नाटक आसताय, तुगेले कॅरल सिंगींग आहा, तुजे 1 act प्ले आहा, ताजे चर्चाचे प्रोग्राम आहा, तेंक तरी म्युझिक तर परमिशन घेवपाक लागले जाल्यार उल कितें आता? सो आय थिंक द गव्हर्नमेंट मस्ट कम व्हेरी सिरियसली, डू नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, and help all of us to help make sure that tourism is safe.
दमट हवामान आणि उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून आयतारा भशेन सोमाराकूय हवामान दमट आशिल्लें. गोंयांत कांय वाठारांनी फुडले 2 दीस पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तामिळनाडू आणि कर्नाटका तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून मंगळारा सावन 3 दीस पावस पडपाचो अदमास आसा. दमट हवामान आणि पावसाक लागून शिंयाचें प्रमाण खूप उणें जालां. 14 आणि 15 डिसेंबर कांय वाठारांत पावस शिडशिडपाची शक्यताय आसा. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या वाडदिसा निमतान पयले फावट गोंयांत राष्ट्रीय पावड्यार एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया एरोस्पेसचे प्रदर्शन राजन्स थिएटर आयोजीत केलें. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलें. तशेंच गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयांत एरोनॉटिकल अभियांत्रीक महाविद्यालय उबारचें जेणे करून भायल्या राज्यांत वचून शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक ताचो लाव जातलो अशी मागणी वास्कोच्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्याक केल्या. खूप बरें दिसता. आज आमच्या मनोहरभाई पर्रीकाराचो आज बर्थ एनिवर्सरी आनी त्या दिसा खंय तरी एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया म्हणजे गोवा चॅप्टर आनी हे ड्रोन म्हणजे भुरग्यां खातीर आज एक एक्सपोजर दिवपा खातीर तांकां दवरल्यात. आनी बरें कित्याक दिसता की आज आमी सगळे जाणां मनोहरभाई पर्रीकारानूच आमकां हे सगळे एरोनॉटिकल हाचे कडेन लिंक करून दिल्लें. म्हणजे आमकां याद जातली डिफेन्स एक्सपो जेन्ना गोंयांत जाल्लो फर्स्ट टायम तेन्ना खंय तरी ड्रोन कितें तो आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळ्ळो. हेजे पयलीं ड्रोन टॅक्नॉलॉजी आमकां खबर नाशिल्ली. हें सगळें भायरूच आमकां म्हणजे गोंयाचे भायर कळटालें, बेंगलोर नाजाल्यार मुंबय थंयच आसतालें. सो आज खंय तरी एका बऱ्या दिसा बऱ्या आमच्या लिडराच्या सगळ्यान आमचो मोगाचो लिडर त्या लिडराच्या दिसा आज ताणें हो ड्रोन एक्झिबिशन दवरलां. आनी हांव प्रशांत आमचो म्हणजे आमचो वास्कोचो भुरगो खंय तरी आज बेंगलोराक वचून हें सगळें ताका उमेद आशिल्ली तो शकून आयला. तो आज वास्कोकारांक आनी गोंयकारां खातीर तो परत म्हणजे कितें तरी दिवचें आपूण परतें म्हणून तो आज हें ड्रोन एक्झिबिशन ताणें दवरलां. सो हांव आमचे वास्को MLA आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करता की असले जे एरोनॉटिक जे कॉलेज आसा सोसायटी आहा ते गोवान जावचे म्हणून. कित्याक आमचे भुरगे हांगा बरें शिकतात, सायन्स करता, उपरांत मागीर ते फर्दर स्टडीजा खातीर ते आउटसायड गोवा वयता. ते जावचे न्हू, हे सगळें एज्युकेशन गोवान जावपा खातीर सो तांकां रिक्वेस्ट करता. आनी आयज ताणें जो ड्रोन जो तेजो आयज एक्झिबिशन केल्लें आसा सो आयज आमी आख्खे वास्कोकार हांगा येयल्ले आसा आनी एक बरें सक्सेसफुली आयज ड्रोन जाल्लो आसा. फाटल्या सप्तकान आदोगाद गजानन सावंत हाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून पुराय गोंयच्या आदोगाद बरेच तीड केल्यात. ॲडव्होकेट गजानन सावंत हाचेर केल्ल्या हल्लो प्रकरणाचो मंगळारा वाळपयच्या आदोगाद संघटने वतीन निश्चित केलो. सावंत हाचेर हल्लो करपी आरोपींचेर खर कारवाय करची आनी तांकां नोकरे वयल्यान निलंबीत करची अशी मागणी वाळपयच्या आदोगाद संघटनेन केल्या. आमचो जो कलीग आसा गजानन सावंत म्हणून ॲडव्होकेट आसा तो तेजेर जो हल्लो केला म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो म्हणटा तो अटेम्प्ट टू मर्डर. आनी जे दृश्टीन तेजेर जी हत्यारां आसा उदाहरण मोठो कळप्याचो वापर जालो आनी तेजे तकलेक मारप जालें. तशेंच तेजे वायटल पार्ट ऑफ द बॉडी म्हणटा जे सेन्सिटीव भाग थंय जर कितें कापड सुद्दां मारलें जाल्यार मनीस जगोंक शकता. अशा भागाचेर तेजेर पुलिसांनी जाणून बुजून हल्लो केलो आनी तेका लागून जे आमचे सगळे गोंयचे ॲडव्होकेट आसा खास करून म्हापसाचे ॲडव्होकेट आसा तेंच्यांनी म्हळ्यार अशें म्हाका दिसता तांकां फोर्स करचो पडलो FIR रजिस्टर करपाक. जर सामान्य मनशान जर असो पुलिसाचेर हल्लो केल्लो जाल्यार आयज ताका पयलींच अरेस्ट करतले पुलीस. आनी पुलिसान रायट कितें आसा? पुलिसान रायट आसा मेंटेन करप पीस. जंय खंय शांतता भंग जावची ना हें पुलिसाचें काम आसता आनी असल्या जाग्यार सिवील मॅटरान ते इंटरफियर जावंक शकता. पूण आयज जर ह्या विशयाचो जर आमी विचार केलो जाल्यार पुलिसांनी आसा ती शांतता भंग केल्ली आसा.
पुलिसांनी आपलो जो पावर आसा तेजो मिसयूज केल्लो आसा आनी एकंदर जर पळयलें जाल्यार पुलिसांक कसलोच मारपाचो रायट ना. कितलोय जर मर्डर सुद्दां केल्लो मनीस जो एक्यूज आसा तेका सुद्दां मारपाचो हक्क ना पुलिसांक. आनी आयज एडवोकेटाक जर पुलीस मारता, खुलेआम मारता, जाल्यार ह्या गोंयच्या राज्यान कायदो ना काय कितें असो प्रश्न पडटा. म्हणून तेका लागून जो सबंद गोंयान आयज एडवोकेटांनी निर्णय घेतलेलो आसा की हेचो निशेध करपाचो. वकील हे न्यायालयाचे एक सन्माननीय अधिकारी आसात. वकिलांचो रिस्पेक्ट आसा तो रिस्पेक्ट खूब व्हडलो आसा, कारण वकील आणि पोलीस दोगूय न्याय व्यवस्था मजबूत राखपा खातीर प्रयत्न करत असतात. आणि ज्या पद्धतीन आयज आमचे जे मित्र आसात गजानन सावंत हांचेर ज्या पद्धतीन हांकाची मारहाण जाल्ली आसा ताचो निशेध करता. त्याच बरोबर जे आरोपी हाका जबाबदार आसा तांकां ताबडतोब सरकारान पहिल्यांदा निलंबित करचे लक्षात दवरा. कारण ते आयज सरकाराच्या सेवेन आसप आणि मागीर जी कायदेशीर कारवाई जाता हे योग्य न्ही. ताबडतोब तांकां निलंबित करप ही खूब गरजेची आसा. दुसरी गोष्ट कशी आसा की हांव दुसरें म्हणटा की वकील जेन्ना पुलीस स्टेशनान वतात आनी खंय वतात थंयसर वकिलांचो जो सन्मान आसा तो पुलिसांनी राखपाक जाय आनी ही तांची जबाबदारी आसा. राजधानी पणजेत चालू आशिल्ल्या सांतिनेज खाडयेच्या सोबतीकरणाचो सगळ्यांत व्हडलो फटको बसला तो जैवविविधतायेक. सोबतीकरणाच्या कामा खातीर खाडयेंतल्या उदक कितलेशेच कडेन आडून दवरला, ताका लागून कितलेशेच झाडां मरून पडल्यात. इतलेंच न्ही जाल्यार उदकाचो प्रवाह आडयल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जालां. ताका लागून कितलेशेच नुस्तीं मेल्यात. हे गजालीचे पणजे महापालिकेक मात कितेंच पडून गेल्लें ना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. एके वटेन पणजी स्मार्ट करपा खातीर नेटान यत्न चल्ल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन सांतिनेज क्रिकाच्या सोबितीकरणाचें काम चालू आसा. ह्या कामा खातीर खाडयेन घातिल्ल्या मातयेच्या भरावाक लागून जाग्या जाग्यांचेर उदक साठवून उरला. हाचो परिणाम तुमीच पळयात. ही परिस्थिती खाडयेंतल्या उदकाचो प्रवाह बंद जाला. हाचो फटको बसला तो उरिल्ले जैवविविधतायेक. झाडां मरून गेल्यात. हे पळयात कांपाला वेल्या तळ्यातले उदक हांगाच्यान भायर येवन सांतिनेज खाडयेन येवन मेळटा. उदरगतीच्या कामाक लागून हीच वाट बंद केल्या. ताका लागून तळ्यातले नुस्तें मरून गेल्यात. तळ्यातले उदक प्रदूषित जालाच, ते भायर नुस्तें मेल्ल्यान ह्या वाठारांत रावपी लोकांक घाणयारो वास मारता. See, the creek is blocked in so many points. This is playing with nature. You think you can block it any time, you can make it flow any time. This is because you don't understand that so many creatures are living here. Now their space is restricted, and in that restricted space, pollution is coming. So there's higher concentration of pollutants. Still, it is so drastic. It is so shocking. The health department, I think, is inspecting. They will give the exact report. But it is definitely the blocking of the creek, narrowing it down, and in that narrow space adding more contamination that is affecting the aquatic life there. भलायकी तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमारा ह्या वाठाराची पळवणी केली. तळ्यातले नुस्तें मरपाचे कारण अर्थातच हे प्रदूषण. ते आनी भलायकी अधिकाऱ्यांक वेगळे सांगपाची गरज ना. पूण हे प्रदूषण अशें अचकीत जाल्लें ना. सांतिनेज खाडयेच्या सोबितीकरणा खातीर 7 जाग्यांचेर धाकटे साको बांदपाचे आसात. ते खातीर जाग्या जाग्याचेर मातयेची भर घालून दवरल्यात. ताकाच लागून हे प्रदूषण जाला अशें सांतिनेज खाडी बचाव गटाचे वांगडी सांगतात. See, when we are choking up the creek, water cannot flow, and that causes pollutants to concentrate in one point. And one thing is that flow is blocked, and then there's also pollution in the creek. You can, anywhere you go near the creek, you can directly see there is solid waste, but most importantly there's sewage waste also which is going in. Now the creek is a store of lot of biodiversity. We have seen crocodiles, we have seen otters, we have seen fishes, we have seen turtles, we have seen snakes, there are birds, and also different kinds of aquatic plants. The cleaning of the creek is done, but I don't know if it is done in any scientific way, because there seems to be only a civil engineering focus. There is no environmental impact assessment done. Okay, there is no mapping of the biodiversity. Okay, what will happen if we block this?
How will the food chain get broken? Who are the creatures dependent on it? So if we have no respect for biodiversity, we think humans are supreme and alone we can survive. That is not true, because that web of life also connects to us. Those diseases which we are seeing will also come to us. COVID is an example. It was passed from animals to humans, and similarly when we see fishes dying in such big numbers, definitely the diseases will come to us. And this is what is my main fear, that you're going about this creek cleanup, but it is done in an unscientific way. It will actually cause health problems, and the whole of Panjim will be stinking. Anywhere you go near the creek, it is already stinking, and now you're narrowing the creek mouth, that new bridge which is coming, which is going to completely choke it up. It is a very foolhardy, very stupidly thought plan, and we have really requested very strongly that that bridge should not come at all. Already what is choked, that should be first cleaned up. So partly it is cleaned, partly it is blocked. That is not the proper way to go about it. मार्च 2023 मेरेन हे धाकटे धाकटे साको बांधून पुराय करपाचो महापालिकेचो उद्देश आसा. हे साको बांधून पुराय जाल्या उपरांत खाडयेंतलो गाळ उसपून काडटले. उपरांत पणजे स्मार्ट सिटी जातलीय बीन, पूण ह्या नादी पणजे शारांतली उरिल्ली जैव विविधताय पुराय नश्ट जाल्ली आसतली. उदरगत जायच, पूण तातूंत नियोजन आनी दूरदृष्टिकोनाचो उणाव आसल्यार बऱ्योच गजाली वगडावच्यो पडटात. हे उदरगत करप्यांच्या लक्षांत येवपाक जाय. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुर्टी खांडेपार हांगा रस्त्याचेर भटक्या गोरवांक लागून अपघाताचे प्रमाण वाडत आसात. हाका लागून गोशाळे कडेन भासाभास केल्ली. फुडल्या 4 ते 5 दिसां भितर भटकी गोरवां रस्त्यार दिसची ना, हे खातीर बेगीन ही गोरवां गोशाळेंत व्हरची अशी मागणी कुर्टीच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्यान फुडें रस्त्यार एकूय गोरू दिसचे ना अशें पंच भिका केरकारान सांगलें. गोरवांचो प्रश्न कोणी हाडलो? हांगा चालू दिसभर गोरवां असतात. ते गोरवां पडून कितलेच जाण एक्सिडेंट जाल्ले आसा, हातपांय मोडलेले आसा. हेय म्हजे कडेन आत्तां हांगा एकट्यान प्रश्न मांडलो. हांवें म्हणलें तेजेर आमी पावल उचलना, आनी थोडेच दिसांनी म्हाका दिसता एक फुडले विकाक ही रस्त्यार आसा न्ही ती गोरवां दिसचे ना. आमी गोशाळे कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा, आनी गोशाळा म्हाका चड करून एक 4-5 दिस जे म्हाका रस्त्यार गोरवां जी आसा ती उबारपाची तयारी चलयले, आनी आमी तांकां सांगलां की जाता तितले बेगीन काडात. आमचो एग्रीमेंट जाल्लो आसा. कारण कितें आमकांय खबर आसा कितें हे गोरवांक लागून कितलेच जाणांचे हातपांय मोडलेले आसा, हे आमी मान्य करतात. पण ह्या संदर्भात पंचायतीक फंड अलॉटमेंट आसता आनी तुमकां तांकां बांदपा खातीर जागो करूं येता अशें एक प्रोविजन आसा. त्या संदर्भात काय प्रोविजन खंय आसा आनी कितें तें म्हाका खबर ना. कारण कितें हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली, कितें म्हणटा की गोरवां रस्त्यार सोडपा जायना म्हणून. आनी जर पंचायतीन समज कितें तांकां अरेंजमेंट केलो, कितें कोणवाडो म्हणटात, कोणवाडा पयलीं आशिल्लो, हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली, म्हाका खबर आसा हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली, आनी आमी त्या प्रमाणे कोणाची तरी गोठो घेवन दवरलो. पूण कितें आहा, ती गोरवां धरून पंचायती शक्य ना. गोरवां धरप, ती बांदप, तांकां सगळें तांचे कुयदाद करप, तांकां खाण पाणी सगळें घालप, हे पंचायती कडेन शक्य ना. कारण कितें सरकारान ते हेका लागून पयसो आमचे कडेन पंचायती कडेन कांय दिवना. हे गोरवांक लागून स्पेशल कांय दिल्लें ना, आनी तें आमकां शक्य ना इतलें करपाचें. ताका लागून आमी आतां कितें केलां, गोशाळे कडेन शिकेरी हांगा एग्रीमेंट केल्लो आसा. उच्च न्यायालयान बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी घालून लेगीत न्यायालयाच्या नेमांक उल्लंघन करून रेंव काडप चालूच आसा. सोमारा सांग्याच्या मामलेदार आनी फ्लायंग स्क्वॉड पंगडान उगे सांगे वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर धाड घातली. बेकायदेशीरपणान काडिल्ली सुमार 11 क्युबिक मीटर रेंव फ्लायंग स्क्वॉड पंगडान जप्त केली. जमीन धनियाचेर फ्लायंग स्क्वॉड पंगडान गुन्यांव दाखल केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण बेकायदेशीरपणान काडिल्ली ही रेंव परतून न्हंयेत उडयतले. Today we had conducted raid in the property bearing survey number 36/0 of village Ugwem, Sangyan Taluka. I had conducted raid along with mines officials, police personnel of Sangya police station, and during the raid we found 2 stacks at measuring around 11 cubic meters of illegally extracted sand was lying on the site, and we have accordingly taken action and seized the sand and registered an FIR against the landowners. This illegally extracted sand will be dumping back into the river as per the direction of the Honorable High Court. So we have directed the police inspector of concerned police station to take necessary action against these miscreants who are involved in illegal extractions of sand.
दिवचल म्हालांतल्या सिकेरी आनी बार्देस म्हालांतल्या कोरजुवे गांवांत जोडपी फूटब्रिज मोडपाक आयला. ह्या पुला बदलान नवो पूल बांदपा खातीर यत्न सुरू आसात. हे फाटभुंयेर मयेरचे आमदार प्रेमेन शेट आनी हळडोणचो आमदार आदवोगाद कालूस परेरा हांणी मंगळारा सिकेरी आनी कोरजुवे गांवांत जोडपी सध्याच्या फूटब्रिजाची पळोवणी केली. नवो पूल बांदपाच्या नदरेन दोनूय आमदारांनी सध्याच्या पुलां सयत हेर एके सुवातीची पळोवणी केल्या. लोकांची गरज वळखून नवो मिनी पूल बांदपाचो प्रस्ताव सरकाराक दितले अशें आमदारांनी सांगलां. सध्याच्या फूटब्रिजाची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या पुलाचे रेलिंग आनी प्लेट लेगीत कळमेल्या. ब्रिज आहा लोखणाचो हो कायम स्वरुपी यूज जाता. म्हणजे ह्या दोनूय गांवांतल्या लोकांक कनेक्टिविटी अशी जायी म्हणून हो ब्रिज पयलीं बांदलेलो. फुडें एन्सेस्टरांनी बांदलेलो तो. पयलीं साटी पूल आसलो, तेच्या नंतर तो लोखणाचो बांदलो. आयज ह्या पुलाचो वापर खूब जाता आनी तेका लागून हो कंस्ट्रक्शन करून एक बरो भक्कम असो पूल जावचो अशें आमी प्रस्ताव मांडलेला. ऑनरेबल MLA कडेन हांव उलयलो. आयज इन्स्पेक्शनाक तेच्यांनी येयले आनी आमी म्हाका दिसता हो जर सरकारा कडेन प्रपोजल वेवस्थीत मांडलो जाल्यार आमकां हो पूल करून घेवपाक लागून सरकार हेल्प करतले अशें दिसता. आनी इन दीस कन्सर्न आमी दोन हे पळयल्या. ओपिनियन दोन आसा. एक एक्जिस्टींग ज्या जाग्यार पूल आसा त्याच जाग्यार पूल बांदपाचो, नाजाल्यार हो दुसरो रस्तो आहा तो हो एक शॉर्टस्ट डिस्टन्स आहा हांगासर. ह्या जाग्यारसून जर आमी क्रॉस करतले जाल्यार तितल्याच स्पॅनाचो जर पूल येयलो जाल्यार आमकां ओन्ली थिंग जो एस्टिमेट जातलो हांगासर बांदपाक आनी थंय बांदपाक वो आमी कंपेर करतले आनी सरकारा फुड्यान दवरतले. आनी विच एवर इज लेसर आनी विच एवर इज मोर कन्विनियंट जर जाता विदाउट डिस्टर्बिंग एनी इकोसिस्टम अशें जर जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सरकारा कडेन दवरल्या नंतर सरकाराक लेट गव्हर्मेंट डिसायड वीच इज द बेस्ट प्रपोजल आनी त्या पद्दतीन आमी फुडें सरतले. वयतात तशें आनी ह्या सिक्युरिटीचे लोकांक प्रॉब्लम जाता. सो हो प्रपोजल आहा तो बरो आसा. दोन ऑप्शन आसात ते सांगले ते प्रमाणे दॅट लेट द इंजिनियर्स एक्झामीन दॅट एंड आमी हेल्प करतले कितें आहा ते आमचे सायडीन करपाक. आनी लोक हिंगाचे पासून तेंचे डिमांड आसा देखून हांव चिंता ते लोक येतले फुडें आनी आमकां सपोर्ट करतले. कित्याक लोकां पासत कितें बरें कामां जाल्यार सगळ्यांक फुडें सरपाचें. So I thank Honorable MLA for coming. I thank the punch members and the engineers for being here very promptly. And I may begin for proposal Galia and get the approvals fast so we can finish it within the next 1 or 2 years. फाटल्या 20 वर्सां सावन कोण रक्तदान करता तांचो भोवमान फुडल्या वर्सा करपाचो विचार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची जयंती निमतान पणजेच्या भाजपा कार्यालयांत रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें तेन्ना तो उलयतालो. ह्या वेळार भाजपाचे सगळे आमदार हाजीर आशिल्ले. दर वर्सा भाजपा कार्यालयांत आयोजीत करपी ह्या रक्तदान शिबिराक 90 परस चड रक्तदान करतात ताचें मुख्यमंत्र्यान अभिनंदन केलें. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.